आज हांगासर आमी ह्या देव मंदिरान पादवाच्या बागेंत आंतोनीची परब समोरता. तो आयची परब आमकां कितें उगडास करता समोरवणी करून ताच्या बागेंत आनी पुण्यावंत जिविताची. आमी शिवोले सांतोदयचे इगर्जेंत ही बागेवन सांतोदयची परब समोर उरता. ही परब आमकां दर एकल्याक एक खुशालकायेची घडणी जाल्यार त्याच बरोबर आमच्या जिविताची मोलावणी करची घडणी आनी हो सयेक घेवन आमच्या जिवितांत नवसणणेची पावलां मारूंक बागेवंतांतून आमकां सगल्यांक एक उत्तेजन जाता. ह्या समोरमणे समयार आमच्या सगल्या गांवच्या तशेंच गांवच्या भायल्या भाव भयणांक सगल्या धर्माच्या भाव भयणांक हांगा सगल्या धर्माचो लोक बागेव आंतोनीच्या पांयाशी येता आपल्यो विणवण्यो घेवन आपल्यो गरजो घेवन आनी बागेव कोणाचे पावणे धरून हांगा सगल्यांक आमची खुशाल बरी परब आमी आवडयता. बागेव आंतोनीचे मजतीन तुमकां सगल्यांक देवाचो आशिर्वाद फावो जावं. सांत आंतोनीचे विणवणेचो बरेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालो.